मडगाव नगरपालिकेच्या रस्ते सुरक्षा आणि येरादारी व्यवस्थापन समितीची बसका एमएमसी सभागृहात झाली। बसकेक ॲक्टिव्हिस्टांबरोबर येरादारी पोलीस गोवा केंचे पदाधिकारी हजर रावले। पार्किंगच्या विषयाचेर आरती परती चर्चा झाली। पळयात बसकेचो नियाळ। एक हांगा एक फाटल्यान देवळा कडेन कितें आसता तो परत लोकांनी खंयच्यान वचपाचें फुटपाथ एकान मरे आमची फुटपाथ क्लियर आसता। आतां आमी एक्सिडेंटान कोणी मरतात 2 मिनटांनी उबे रावतले सारकें। आतां एक म्हातारी बायल म्हाज्या समोर फुटपाथ क्लियर जावपाक मेळना रस्त्यार वतना पडली, सडनली घोस आयल्यान ती जर खोचेपणाक सांपडलेली ती मरता आशिल्ली, इंजर्ड जाता आशिल्ली। हाका रिस्पॉन्सिबल कोण? आम्ही सदां ट्रॅफिक हांव मिस्टर साळुंके पियाक फोन करून सांगता आशिल्लो, पण आमकां ताका सांगून फायदो ना पडलो पडलो। ते रस्त्यार प्रॉपर्टी आख्खे फुटपाथ तेंचे ऑक्युपाय केल्या। आयज कोर्टाची ऑर्डर आसा, सगळ्यांना टेप आसता लोकांनी चलत कशें पयलीं देवळा पासून क्रॉस करून वचपाचें म्हणटा। फाल्यां स्कुलांतली भुरगीं आसता ती सुद्दां वता सकाळीं पळयता, सकाळीं फुडें आयिल्ली आसता ते म्हणजे ती फुटपाथ क्लियर जावपाक जाय। आणि देवळा पासून करून लोकांनी क्रॉस करून गेले ते फुटपाथेर वचपाक मेळना ते सगळ्यांनाच वतले, ते आमकां गरजेचें आसा न्ही। ताजेर चेअरपर्सन आनी कोणी म्युनिसिपालिटीचो आमचो ताणें कामाक हांव एक रिक्वेस्ट करता ताची इनिशियल घ्या। सदां उठून आमी पडटे पडटे एलिगेशनां करून फायदो ना, कित्याक हे जे कोण बसता ते सगळे मडगांवकार बसना, म्हापशेच्यान येता लोक स्पेशल ते येवन ते फुटपाथेर बसता। ते आमी मडगांवकारांक समजोवपाक फाल्यां कोणी मेलो कित्याक रिस्पॉन्सिबल कोण आसतले? फाल्यां म्युनिसिपालिटी कोणाक दाखोवपाक जायना। रेंटेड बायकाचे इश्यू खूप आसा, खूप आता ते पळयता मरे कोण कोण बाय रेंटेड कशें आहा रेंटेड बायक पळय। आरटीओ कडेन आमकां कळ्ळां की रेंटेड बायकाचो जो मनीस परमिशन घेता तो आपले पार्किंग परमिशन खंय तरी दाखयता। आतां फॉर एक्झाम्पल 2 व्हिलर बायक आसा ताका 10 ते 15% गाडी घेवपाक परमिशन मेळटा, पूण ताका परमिशन कशें दितात ते गाडी दिवपाक? ताणें पार्किंग करून दाखोवचें पडटा। फॉर एक्झाम्पल दामोदर शिरोडकाचें घर समज मालबाटान आसा आनी हांव मालबाटान आसा, हांवें म्युनिसिपालिटीक रावन धंदो करपाक समोर रावन धंदो करपाक थंय उबो रावपाक पार्किंग गाडी दिवपाक जाय, पूण कशें गाडी हांवें पार्किंग म्हणजे घरा कडेन पार्किंग दाखोवपाक जाय। समज संतोष म्हणून गाडी म्हजे कडेन मारपाक आयलो रेंटाक, हांवें ताका घरा कडेन म्हणजे व्हरप ते पार्किंग थंय गाडी खंयच्या गाडी दिवप, थंय रस्त्यार हाडून घालप, अशी जे सिस्टम आसा आतां ती सिस्टम सगळे फॉलो करता। हांवें नॉर्मली कसं जालें कित्याक पार्किंगाचे आमी आतां कामिलान इश्यू रेज करता, पार्किंगाचे परमिशन आमी घेतात, पूण गाडी हाडटना खंय तरी मेन रोडार कोणाक कडेन दवरतात, पूण कोण कोणाक विचारपाक वचना। हाजेर एक्शन फाटले फाटी जाली न्ही, ऑलमोस्ट सगळे गाडी काडले म्हणून आमचो कलीग कावन्सिलर महेश कामत ताजेरूय आमी डिस्कशन करताले। सो आमी आरटीओक ऑलरेडी बरयले कडेन आसा, तुमी खंय खंय परमिशन जाता आमकां ऑलरेडी सांगलां की आमी अशें परमिशन अशें दिता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।